खरं म्हणल्यार मारबांगोवा तालुक्यात ही सगळ्यात व्हडली उदरगत असा म्हणपाक काय हरकत ना। ज्या उदरगतीची आम्ही गेली कितलीशीच वर्सां वाट पळयता, फाटल्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळात आम्ही म्हणटा की पुराय मारबांगोवा तालुक्याच्या विकासा खातीर ज्या प्रोजेक्टाची इतके दीस आम्ही वाट पळयताले ते खरो दीस आयज आयिल्लो आसा। आमच्या मिनिस्टराकूय एक्सप्लेन केला, या पोर्टाचेर जर एक्टिविटी आसतली जाल्यार क्रूज टर्मिनल किंवा इतर एक्टिविटी आमकां स्टार्ट करपाक जाय, जेणे करून हांगासली इकॉनॉमी सर्वायव जातली, आमच्या स्थानिक लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें। ताच्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरच्या सहकार्यात इतर हांगासल्या गजालींचो एक्सपोर्ट करपाक जाय। त्यो गजाली निश्चितरित्या गोंय सरकारच्या वतीन ताका आमी सांगलेले आसा आनी म्हाका दिसता की येता त्या काळात बरेचसे लोक पोर्ट म्हटले काय कोल हाच्याच कडेन पळयता। आमकां फक्त कोल हांगासर इम्पोर्ट करपाचो ना, कोलाच्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा इवन दो द मॉलेसिस आणि नवीन प्रपोजल देतकडे हांगासर मॉलेसिस एक्सपोर्ट करपा खातीर आयला, इवन दो फाटल्या दिसांनी देतकडे हांगासर गव एक्सपोर्ट केल्ले आसा। पण हांव ह्या सुवातीचेर सांगपाक सोदता की वास्को एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट चालू जालो सुद्दां जाल्यार वास्को एअरपोर्ट बंद जावपाचो ना। दाबोळी एअरपोर्ट कदापि आमी करतले, जे डिव्हिजन ऑफ द प्लॅन्स करपाक शकतले। इंटरनॅशनल फ्लायट्स जर सगळे थंय गेले आसात जाल्यार नॅशनल फ्लायट्स हांगासर कश्यो लँड जातल्यो हाजोय